वो IFBचो जो इश्यू जाला जे 130 गोंयकारांक गेल्ली 3 वर्सां जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले की गेल्ली 3 वर्सां ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार कामाक आशिल्ले आनी तांचे रेग्युलरायझेशन अजून जावना. आमी तांचे कडेन उलयला, संपर्क केला आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशनान तांकां एश्युरन्स दिला की ही वील स्पीक टू IFB, टू द मॅनेजमेंट आनी कितें बाबा इश्यू आहा, कितें मुद्दो आहा, कशें तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक मेळटा हाजेर तो उलयतलो. पूण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हाका दिसता आज जर गोंयकार भुरग्यांक जर तर रस्त्यार येवचे पडले, म्हाका दिसता हाका फक्त कारणीभूत म्हणटा भाजप सरकार. 2012 ह्या बीजेपी सरकारान सांगिल्ले जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां आमी बेकारी भत्तो दितलो म्हणून. 2012 उपरांत 3 इलेक्शनां जाली. 2012चे जाले, 2017चे जाले आनी आतां 2022चे जाले. जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां विचारपाक सोदता तुमकां बेकारी भत्ता हो मेळ्ळो? हांव हांगा पॉलिटिक्स करना, आमी दिता म्हणून सांगून नाशिल्लो. ह्याच भाजप सरकारान जो आदलो मुखेलमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले की आपूण बेरोजगार भत्ता दितलो म्हणून. अरे तुम्हीच दिल्ले एश्युरन्स, खंय गेले एश्युरन्स? हांव ह्या मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज करता, पयलीं तुवें सांगचें की तुगेलो बेरोजगारी भत्ता तुवें कितल्या लोकांक दिलो आनी कित्याक दिवना, पयलीं ताचेर उत्तर दी. आनी दुसरें 8 नोव्हेंबराक आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगिल्लें की सीएमान ताबडतोब हातून इंटरव्यून जावन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. वो कित्याक करूना? आज 17 तारीख जाली तरी वो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. 130 जां आमी हिंगा आमगेले भुरगे आज एकठांय जाले एंड इट इज ऑलमोस्ट अ वीक. एक समन जालें हे मॅनेजमेंटा कडेन, IFB मॅनेजमेंटा कडेन हांकां रेग्युलरायज करपाक 3 वर्सां जालीं हेमी म्हाका दिसता हिंगा सर्वीस दिल्या एंड डेडिकेटली दे हॅव वर्क हियर एंड दे आर आस्किंग टू बी रेग्युलरायज. आज हो बीजेपीचो इनसेन्सिटीव सरकार, ह्या बीजेपीचे सरकाराक जेन्ना गव्हर्मेंटा जॉब येताय पयशे दिवन हे गव्हर्मेंटाचे जॉब विकते आमगेले भुरग्यांक हे विकते घेवपाक सोदताय. पूण आज जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान वेन देर इज so much of unemployment आणि ह्यो जमिन्यो जेन्ना हे ऑल these industrial unit started for the benefit of Goan local youths, आज भायले कोल्हापूरचे मनीस, कोल्हापूरचे भुरगे हांकां घेवन आज आमचे गोंयकारां मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न चल्ला ह्या इंडस्ट्रीचो IFBचो. And we will write to the Honorable Chief Minister that he needs to intervene, the Labour and Employment Minister needs to intervene to resolve this issue of theirs amicably. आमकां हिंगा पॉलिटिक्स करपाचें ना. We are come as गोंयकार, not as a political party. But I want to say, जेन्ना आमचो manifesto जाल्लो, we had allocated 500 crores for unemployment youth. हेमी होकोत भुरग्यांक रस्त्यार ते हाटायत. They don't want to resolve it. जॉब फेअर जेन्ना मो अनाउन्स केलें, त्या जॉब फेअराक 4000 जॉब दिताय म्हणून लोकांक फटयले. We will work together and we will fight with these guys, with these boys जे आज गोंयांत चलता. Unemployment is one of the highest issue. We had raised this several times in the assembly. The Goa government doesn't have data when it comes to unemployment youth. जेन्ना आमी विधानसभेन आमचे आमदार when we raised this question, they were caught off guard. No record. Government should make sure that these youth are regularized and these Goan जे आमगे सगळे गोंयकार हिंगा आमगे भाव आहाय हेमचे बरोबर आमी सदांच मुखार आसतलो. आमकां हे IFBचो हे मुद्द्याचेर राजकारण करूं नाका. बट एंड ऑफ द डे इतलेंच सांगू सोदता, जेन्ना हे इंडस्ट्रियल स्टेट जेन्ना हे वेर्ना हे प्लेटूर हाडली, सरकारान आमगे काँग्रेस सरकारान सांगलें 80% रिजर्वेशन जॉब्स आमगे गोंयकार भुरग्यांक दितली म्हणून. आनी म्हाका दिसता दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टार्टींग एक्झाम्पल. ही IFBसान चालू जाला. आतां ऑल ते इंडस्ट्रियल सगळे कंपनी एसेंट करतले. सो सरकार हेजे दोळे धांपून वोग रावतलो कितें? आमकां राजकारण करूं नाका. आमकां इतलें सांगपाक जाय भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय. 3 वर्स काम केलीं आनी हांव म्हाका चोयत ते प्रमाणे हे बारीक घरांतू भुरगे हे काम करून सकाळच्यान प्लांट तेमी ऊंच काडा आनी जेन्ना समज इतली प्रॉफीट कोण तरी IFB ह्या भुरग्यांक समज रस्त्यार हाडटा, म्हाका दिसता हे सरकारान हेजेर नोंद घेवपाक जाय आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता दखल घेवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जायो. कित्याक जमीन आमगेली, जमीन गोंयकाराली, गोंयकारां समज जर मेळना जाल्यार म्हाका दिसता हेजे मुखार गोंयकार देवानी सांबाळपाचें. सो हेंच मागता सरकारा कडेन की हे भुरग्यांक न्याय दिवची आनी परतून तांकां जॉब घेवन रेग्युलायज करचें.
आमचे काम आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय, आमचे काम आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय, आमचे काम आमका जाय. We want justice. We want justice. We want justice. IFB आमचा पाय, आमचे काम